राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सियोना थावन मुणगे दाविदाचे शारांसून आर्क पेट हाडूंक सालोमोवान इस्रायेलाचे जाणट्यांक, कुळांचे फुडाऱ्यांक आनी इस्रायलीत गोराब्याचे वडिलांक आपणा भोवती जेरुसलेमा एकठांय केले. एतानी म्हयन्यांत हो म्हयनो म्हणल्यार वर्साचो 7वो. पोरबे सोमयो सगळी इस्रायलाची परजा सालोमोन राजा भोंवतणी एकटवली. इस्रायलाचे सगळे जाणटे पावतोच याज्ञिकांनी आर्क पेट खांदार मारली आनी ती जमातीच्या तोंबू सयत आनी तोंबूंत आशिल्ल्या सगळ्या पवित्र आयदनां बाराबर वेली याज्ञिकांनी आनी लेवितांनी ती उबारून हाडली. आर्क पेटीचे फुड्यान सालोमोन राजान आनी ताचे सांगाती आसलोले इस्रायलाचे पोरचेन मेजून लेखून नजो तितल्या शेळयांचो आनी बैलांचो योद्न केलो. याज्ञिकांनी ती आर्क पेट देव मंदिराच्या मालोआंत मुणगे भोव पवित्र स्थानार केरुबीच्या पाकोट्यां खाल हाडून दवरली. आर्क पेट दवरलेली थंय केरुबींनी आपले पाकोटे सोडलोले आनी ते आर्क पेटेक आनी तिच्या खांब्यांक आसरो दिताले. ते आर्क पेटेंत आसल्यो फकत 2 फातरी. इजिप्त देशांतली इस्रायल परजा भायर सोडली तेन्ना सर्वेस्परान तिचे कडेन करार केल्लो. त्या कराराच्यो फातरी त्यो होरेबाक मोइजेसान त्यो आर्क पेटेंत दवरलेल्यो. याज्ञीक पवित्र स्थानांतले भायर सरतोच सर्वेस्पराचें मंदीर एक कुपां भरलें. ह्या पासत धार्मीक सेवा करूंक याज्ञिकांक थंय रावूंक जायना जालें. सर्वेस्पराचे वैभवान सर्वेस्पराचें मंदीर भरलें. तेन्ना सालोमोवान म्हणलें, एका काळ्या कीट कुपान आपूण रावतलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलोलें. पूण हांवें तुका रावूंक एक मंदीर बांदलें. तुवें थंय ठिकाण करूंक सदां सर्वदा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. इफ्रातांत आर्क पेट आसा म्हूण आमी आयकलां. लारिमाच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. तो ठिकाण करता थंय आमी वचुया. ताच्या पांयाचे मणयो मुखार सरपटुया. जबाब. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. तुजे पोदवेचे आर्क पेटे सयत सर्वेस्परा. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच. तुजे याज्ञीक प्रमाणीकपणान चलूं आनी तुजे भक्त आनंदान उलासूं. तुज्या सेवका दाविदाच्या मोगा खातीर तुज्या माकलोल्याक भायर घालूं नाका. जबाब. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. Sorvespora, 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 जेजू स्वर्गराजाच्या शुभ वर्तमान पुरगोट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Sorvespora, 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 मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शिश्य जेनेझरातेक पावले. थंय ताणें होडे लायलें आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरोना फुडें लोकान रोखडोच ताका वळखलो आनी आख्ख्या प्रांतांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून
थंय वायटेकारांक आंतरुणार सोयत हाडूंक लागली आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामिणी जावं नोंगरांनी वो शेतां मळांनी वायटेकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताली आनी हात लायताली तितली बरी जाताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी ताका हात लायताली तितली बरी जाताली. नियाळाक आदार. आयज काल जायतो लोक मिसा बेटेन फाटल्यान रोकडींच येवन फादर म्हजेर मातसो हात दवर आनी मागणें कर अशें म्हणटात. कुशालकायेन आनी शांती समाधानान परतून घरा येतात. दर एके पवित्र मिसाची बेटेंत जेजू हाजीर जाता. सांती साक्रामेंतांत जेजू तुका आनी म्हाका रावता. ताका शेवटाना ताचो हात अणभवुया आनी ताचे आसणें दर बेटेंतल्यान बगुया. अशें केल्यार आमी कोणाच्या फाटल्यान वो हांगातूय धांवची नात. आमकां कोणूय कितें सांगोन सोंपेपणी फटोवंक सोंपचो ना. पेद्रूचे पयले चिटींत 2 आवयसरांत 24वे वळींत मेळटा ताणें आमचे सगळे पातकांचे अपराध आपणाचेर घेतले आनी ताचे गायांनी आमी बरीं जाल्यांत. आमचे पवित्र सभेंत दर एके फिगोर्जेंत रेतीर मागण्याचो रिती मांडून हाडटात तेन्ना आमी वांटो घेवया. तशेंच जायत्या फिगोर्जांनी नोसोरणीचे मागण्याचे जोमे आसात. तातूंत वांटो घेवचो आनी देवाचें उतर परगट जाता. त्याच बरोबर आर्गां आनी भोजोण तशेंच पवित्र आत्म्याची भरती हातूंतल्यान पेकवणीचे हात अणभवचो. हीच पेकवणी आमी दुसऱ्यांक वांटची आनी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक वावरचें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. बरें वो वायट येवं आमी आमच्या पवित्र सभेक विस्वासी गोवाय जावंक वावुरया.